तुका नमस्कार. आयज विनोडा पंचायतीन आसा. आयज हांगासर आमच्या विनोडा पंचायतीचे आमच्या रिनोव्हेशनाक आयज आमी फाउंडेशन स्टोन हांगासर केल्लो आसा आणि तशेंच आमच्या गार्बेज शेड हेजे बी इनोव्हेशन आयज आमी फाउंडेशन स्टोन केल्लो आसा. ताका उपस्थित आसलेलो म्हजो बेस्ट फ्रेंड आमचो जिताकर, तशेंच आमच्या विनोडा गांवची सरपंच स्वाती, तशेंच डेप्युटी सरपंच, तशेंच सगळे मेंबर्स आणि तशेंच गांवचे भावांनी भयणां जे आयज हे काम हे केल्ले आसा, जे आयज खूब बरे, जे आयज पंचायत घर हे सदांच बरे आसूंक जाय. जेन्ना पब्लीक त्या प्लेसीर येता हांगासर सदांच हे खूब वर्सां जाली, म्हाका दिसता 35 to 40 years जाली ही पंचायत हांगासर बांदलेली, पण तेजी कांयच मेंटेनन्स जावंक नासली. ताका लागून हे बऱ्यान बरे आयज आमच्या पंचायत घर हे आयज विनोडा गांवांत बऱ्यान बरे जातले. तशेंच आमच्या हांव मना काळजानसून आमच्या भाटकार आमचो आदित्य देशप्रभू ताका हांव थँक्स म्हणटा, जे आयज तेणी आमकां गार्बेज शेडीक लागून आयज तेणी आमची प्रॉपर्टी दिल्ली आसा 200 स्क्वेअर मिटर. ताका मना काळजानसून आनी एकदा थँक्स म्हणटा, कित्याक अशें आमकां सपोर्ट मेळत जाल्यार आमी डेव्हलप करपाक खूब फुडें आसतले. ताका लागून अशेंच जे आमचे देशप्रभू तेंची फॅमिली आमकां सदांच तेंच्यांनी सपोर्ट दिवचो जे डेव्हलपाक लागून, आणि जे आमी डेव्हलप करपाक आमी सदांच फुडें आसता जीत, तसोच हांव बी. आणि जे आता फुडें आनी कितें कामां उरल्या पळय ती आमी एज फास्ट सगळी आमी चालीक लायतले. इतलेंच सांगताना म्हाजे दोन मित्र विनोडा पंचायतीन आहात आणि खरंच बरें दिसता. म्हाज्या वांगडा म्हाजो कलीग, म्हाजो फ्रेंड प्रवीण आल्लेकर आसा, पेडणेचो आमदार आसा. आणि विनोडा पंचायती पूर्ण पंचायत हा 2 भागांनी वाटल्या, म्हणजे अर्धी म्हाका पडटा मांद्रे मतदारसंघात, अर्धी पेडणे मतदारसंघात पडतात. आणि ते काम करताना आम्ही मतदारसंघात काम करतात, पण डेव्हलपमेंट असतात तेन्ना पेडणे तालुक्याचे डेव्हलपमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक पेडणे तालुका ह्यो फास्ट ग्रोईंग तालुका म्हणतात अख्ख्या गोंयांत, आणि ते काम फुडें व्हरता आसतना आमी दोगूय आमदार आपली जबाबदारी पूर्णपणे फुडें घेवन वयतात. तशेंच आयज विनोडा पंचायतीचे सरपंच आहात, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर आहात आणि स्थानिक आहात. आयज आमी हांगासर 2 फाउंडेशन स्टोन घातले. एक रिनोव्हेशन ऑफ हॉल, पंचायत हॉल, आणि दुसरे आमचे MRF शेड. सो आयज म्हणजे विनोडा पंचायत बारीक पंचायत सुद्धा असली जाल्यार फुडें सरपाक म्हणजे प्रोग्रेसाक जे पळोवंक गेले जाल्यार खंय फाटीं सरोंक ना, आणि तांकां पूर्ण सपोर्ट आमचो आहा. अशेंच तेंच्यांनी कार्य आपले चालू दवरपाचे. देव रवळनाथाचो आशिर्वाद तेंचेरय आसतलो, आमचेरय आसतलो हे फुडें उदरगती खातीर. आणि म्हाका दिसता पेडणेची उदरगत ही फुडल्या 5 वर्सांत खूब फुडें वचपाची आहा. ताका लागून पूर्ण जनतेक इतलेच, पेडणेच्या जनतेक इतलेच म्हणटा की सगळ्यांचो साथ, सगळ्यांचो सपोर्ट म्हणटात तो आमकां दोगांयकूय आसचो, जेणे करून पेडणेची उदरगत जातली.